नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षान राजस्थान विधानसभा वेंचणुके खातीर आपले संकल्प पत्र केले प्रसिद्ध. सबका साथ सबका विकास, गांव गरीब आणि उपेक्षित वर्गाची उदरगत घटमूट पायाभूत सुविधा या 3 गजालींचेर केला लक्ष केंद्रीत. समाजाक खरी माहिती दिवप आणि ही माहिती खरी आसा काय ना हे तपासून पळोवप ही आसा दिसाळ्यांची जापसालदारकी. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उक्तायलें मत पत्रकार दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारिता दिसा निमतान केलो कांय ज्येश्ठ पत्रकारांचो भोवमान. पत्रकारांक ईव्ही बायक दिवपाची येवजण लायतले बेगीन चालीक मुखेलमंत्री. चोपराव्या इफ्फीची तयारी जाल्यार 99% पुराय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. आणि संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींतल्या उपांत्य सामन्यांत दक्षिण आफ्रिकेन सगळेकडे वगडावन केल्यो 212 धांवड्यो. जैता खातीर ऑस्ट्रेलिया मुखार दवरल्या 213 धांवड्यांची मोख. आणि आता खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पक्षान राजस्थान विधानसभा वेंचणुके खातीर आपले संकल्प पत्र उजवाड आयले. ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राजस्थानाचे भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंग, प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी, वेंचणूक प्रभारी प्रल्हाद जोशी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. भाजपाचे संकल्प पत्र 3 गजालींचेर केंद्रीत आसा. ह्यो 3 गजाली म्हळ्यार सबका साथ सबका विकास, गांव गरीब आणि उपेक्षित वर्गाची उदरगत आणि तिसरी घटमूट पायाभूत सुविधा. बायलांचे सशक्तीकरण हो भाजपाचो मुखेल उद्देश आसा अशें ह्या वेळार उलयतना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी सांगले. दरेका जिल्ह्यात बायलां खातीर खासा पुलीस स्थानकां उबारतले. भाजपा जी आश्वासनां दिता ती पुराय करता अशें जे.पी. नड्डा हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा. उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा. और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास हो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत 3ऱ्या लेखा परीक्षण दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. लेखा परीक्षण समुदायान प्रामाणीकपणान शासन प्रणाली घटमूट करपा खातीर म्हत्वाची भूमिका साकारल्या अशें ह्या कार्यावळीत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले. लेखा परीक्षणाच्या क्षेत्रांत भारत सर्वोच्च सुवातेचेर आसा. लेखा परीक्षण करप्यांनी टिकाकाराची भूमिका न करता मार्गदर्शक जावचे असो उलो राष्ट्रपति ने ह्या वेळा मारलो. भारत की अग्रणी स्थिति ऑडिट के क्षेत्रों में भी दिखाई देती है. भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की सर्वत्र सराहना की जाती है. विश्व की कुल जीडीपी में G20 देशों का लगभग 85% हिस्सा है. इसीलिए G20 देशों में फाइनेंशियल प्रोप्राइटी तथा सुशासन को और सुदृढ़ बनाने को विश्वव्यापी लाभ होगा. भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के CNAG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता की. भारत द्वारा SAI-20 की अध्यक्षता के दौरान ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दों पर जोर दिया जाना, भविष्य के बारे में रोड मैप तैयार करना अच्छी प्रयास है. आयज पत्रकार दीस त्या निमतान नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी पत्रकारांक संबोधीत केले. समाजाक खरी माहिती दिवप ही दिसाळ्याची जापसालदारकी जावन आसा. आयच्या तेंपार संपादकांची जापसालदारकी आनीक वाडिल्ली आसा. बातमी दितना ती खरी आसा काय ना हे तपासून पळोवप चड गरजेचें आसता अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें.
It was on this day in 1966, Press Council of India started functioning as a moral watchdog to ensure that the press maintained the high standards expected from this powerful medium and also ensure that it was not fettered by the influence or threats of any extraneous factors. It is the moral duty of the media to tell the truth and nothing but the truth. In fact, it is responsibility of everyone connected with the media, be it journalists or owners of newspapers and other forms of communication, to be truthful. It is in their self-interest to be credible and trustworthy. Time media realizes that their audience is turning away from them. A hard reality, a writing on the wall. This writing on the wall should be clear to all concerned that fake news, deliberately fed wrong and mischievous information, political ambitions and preferences, tendency to play power brokers and monetary considerations have eroded the people's faith in the media. माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी उपरांत पत्रकारांक संबोधित केले. Affirmation of our collective commitment to responsible journalism. As Bharat is poised to become the third largest economy in next few years, I look forward to the media playing an increasingly constructive role in not only in highlighting the story of transforming India, but also the hopes, aspirations of billion voices from across various regions and sectors. National Press Day honors the tireless commitments of journalists dedicated to strengthening our democracy. We stand at a crucial point in history, witnessing rapid global evolution driven by advancing technology. But as the Vice President of India in his speech said, that the journalist in India and across the world has played a very, very important role along with the frontline workers, warriors during the COVID-19 pandemic. गोंयांत आयज पत्रकार दीस मनयलो. ह्या निमतान पणजे एक खासा कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या कांय वेंचीक ज्येश्ठ पत्रकारांचो भोवमान केलो. उपरांत उलयतना तांणी गोंयच्या पत्रकारांची तुस्त केली. पत्रकारांक ईव्ही बायक दिवपाची येवजण बेगीनूच चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. Government of India is coming with something laws on this social media आणि in future हे जर केलं ना तर आम्ही तशें म्हणटा की प्रेस आसतले, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसतली, प्रिंट मिडिया आसतली, ह्या सगळ्या हाचेर इन सोशल मिडिया मात करतली काय कितें अशें दिसपाक लागलेलें आसा. आय डोंट नो दॅट काळ ठरयतलो कितें जातलें तें. बट एखादी फेक न्यूज खूब मोठ्या प्रमाणात ती व्हायरल जायत जर गेली जाल्यार तीच लोकांक खरी दिसतली. म्हणून म्हाका दिसता प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि खूब बऱ्या पद्दतीन अशा पद्दतीचे आपल्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस म्हणून ताजेर खंय तरी बरोवप उलोवप हें गरजेचें आसा. उत्तराखंडात उत्तर काशींतल्या ब्रह्मकर यमुनोत्री राष्ट्रीय महामार्गावेल्या सिलकेऱ्याच्या बोगद्यात अडकून पडिल्ल्या 40 कामगारांक भायर काडपा खातीर चुसा पावंड्याचेर बचाव कार्य सुरू आसा. ते खातीर नॉर्वे, थायलंड हांगासरली रेस्क्यू पंगड आपोवपाची तयारी राज्य सरकारान चलयल्या. केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग हांणी ह्या बोगद्यात चलिल्ल्या बचाव कार्याची पळोवणी केली. ह्या घडणुकेची तांत्रीक आधाराचेर चवकशी जातली अशें केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग हांणी सांगलें.
ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने नंबर 1 दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। मध्य प्रदेशात विधानसभा वेंचणुके खातीर फाल्यां मतदान जातले। वेंचणूक आयोगान मतदाना खातीर पुराय तयारी केल्या। आयज वेंचणूक आयोगान मतदान केंद्राचेर कर्मचाऱ्यांक वेंचणूक संबंधीत साहित्य दिवन धाडले। राज्यात 846 फ्लाइंग स्क्वॉड, 956 सर्व्हिलन्स पंगड आणि 109 क्विक रिस्पॉन्स टीम वावुरतात। मध्य प्रदेशात फाल्यां सगळ्या 230 सुवातां खातीर मतदान जातले। कांय नक्षल पीडित विधानसभा मतदारसंघात दनपारां 3 वरां मेरेनूच मतदान जातले। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो, जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। विसावपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। छत्तीसगडात विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्या खातीर फाल्यां मतदान जातले। 70 सुवातां खातीर फाल्यां छत्तीसगडात हे मतदान जाता। ह्या पावण्यार एकूण 958 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यात आसात। काल वेंचणूक प्रचाराच्या निमाण्या दिसा सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी नेटान प्रचार केलो। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तात चलिल्ल्या आशियान रक्षा मंत्र्यांच्या 10वे बसकेत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले की संवसारात शांती आनी स्थिरताय प्रस्थापीत करतले जाल्यार भासाभास करपाची चड गरज आसा। आपापसात झगडल्यार आमचेच लुकसाण जातले। खेरीज खावपाच्यो वस्तू आनी उर्जा सुरक्षेचेरूय ताचो प्रभाव पडटलो। आंतरराष्ट्रीय शांती आनी सुरक्षे खातीर आतंकवादा आड झगडपा खातीर पुराय यत्न करूंक जाय अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। 54वा आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीची तयारी 99% पुराय जाल्या। फाल्यां NFDC पत्रकार परिशद घेवन इफ्फींतल्या कार्यावळीची म्हायती दितले। अंदूच्या इफ्फींत दिव्यांग व्यक्तींक वांटेकार जावपा खातीर सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले अशी म्हायती गोंय मनरिजवण संस्थेचे अध्यक्ष मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या वेळार गोंय मनरिजवण संस्थेच्यो उपाध्यक्ष दिलायला लोबो आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी अंकिता मिश्रा हाजीर आशिल्ल्यो। 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम 20th to 28th of November गोंयांत जाता। जगातले 14वें सगळ्यात व्हडले आणि मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल हे गोंयांत जावप हे गोंयकारां खातीर खरोखरूच एक व्हड गजाल आसा आणि आमकां प्राऊड मोमेंट आसा की जगातले 14वें फिल्म फेस्टिवल अशा पद्दतीचो इव्हेंट हांगासर जाता। हाजो ओपनिंग सेरेमनी हो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान 20 तारखे दीस 5 वरांचेर जातलो। एवरी इयर तो पयलीं 4 वरांचेर जातलो, हे फावटी 5 वरांचेर जावपाचो आसा। हांव इन डिटेलान वचना कारण डायरेक्टर NFDC हे फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स फाल्यां तेंच्यांनी आयोजन केला। त्या खातीर ते ओपनिंग क्लोजिंग ईच एंड एवरी फिल्म स्क्रिनींग खंयचें कितें जातलें हाजे सगळे इन डिटेलान ते घेतलेच। हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स जे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाजी जी आसता ते ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला। 99% कंप्लीट जाला म्हणपाक काय हरकत ना।
थोडेशे टचअप आनी बाकीचे सगळे कडेन थोडे कितें उरलां म्हणजे इधर इन द आयनॉक्स परत श्यामाप्रसाद मुखर्जी कला अकादमी कडेन ते सगळें काम आमी कंप्लीट करीत आसा आनी ऑलमोस्ट जाता तितके बेगीन पुराय जातलें. आमची स्मार्ट सिटी CCP PWD ESG ह्या सगळ्यां कडल्यान तें इन्फ्रास्ट्रक्चर काम हें पुराय जातलें. ह्या A40 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान ऑलमोस्ट 198 फिल्म्स टू बी शोन एट अ इंटरनॅशनल सेक्शन इन्क्लुडींग द 13 वर्ल्ड प्रिमियर जे आसा पळय न्ही ते हातूंतल्यान दाखयतले. More than 270 films will be showcased during this festival at 4 different venues. It is the Inox Panaji 4 venues asa, Magnus Palace 1, Inox Porvorim 4 screen, Z Square and Samrat Ashok 2 screen. A40 आमी Z Square आणि Samrat Ashok ह्यो 2 screen न्यू ॲड केल्ल्यो आसा. उटा संघटनेच्या वतीन पुणेच्या राजीव गांधी कला संकुलात भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान एक कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीत उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, सरचिटणीस दुर्गादास गावडे, गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे, जिल्हा पंचायत सदस्य शोभना वेळीप, अनुसूचित जमाती मंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव गावकर हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत हालींच जाल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत आदिवासी समाजातल्या ज्या खेळगड्यांनी पदकां मेळिल्ली तांचो भोवमान जालो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत बरे तरेन आयोजीत केल्ले खातीर मंत्री गावडे हांचोय भोवमान जालो. बिरसा मुंडा हांणी उदक, रानां आनी जमीन वांटोवपा खातीर खर आंदोलन केल्लें. गोंयांतूय जे आमी आयज मेरेन मेळिल्ले तेय आंदोलन करूनच अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. समाज बांधवांची मतां आपणे सरकाराक कळिल्ली आसात आनी ती त्या संबंधान आमी कसलीच तडजोड करचे ना अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स ह्या आदिवासी समाजा खातीर गेली कित्येक वर्सां संघर्ष करीत आसात, त्यांच्या भल्या खातीर झटत आसात आनी केन्ना हे शक्य जातलें जे वेळाचेर हांव सदांच म्हणटा की जितले लोक एकठांय आसतले त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां शक्य जातल्यो. मुख्य विशय आसा आनी तो विशय साध्य करपा खातीर मागीर तो राजकीय आरक्षण आसूं बाकीचें सगळें कितें आसूं जाल्यार म्हाका दिसता हांव वारंवार म्हणटा आमचें तेंच पिंड आसा, आंदोलनांतल्यान आयिल्लेंच पिंड आसा. हें पिंड सहजासहजी कोणा कडेन गुलामीगिरी करपाना आणि म्हणूनच उटाचे प्रत्येक लिडराने आज खंबीरपणे सांगिल्ले आसात आमी कोणाक भियेना आणि कोणाक आमी भिवपाक ना. आणि हे सगळे करता आसतना खंयचे गोष्टी कडेन सुद्दां आमकां तडजोड सुद्दां जी करची पडली जाल्यार ती तडजोड करपा खातीर आमी केन्नाच फाटी फुडें रावपाना. आमची एकमेव ध्येय आसा की जे आमी मनान हाडिल्ले आसा जो अधिकार जो आसा तो अधिकार तो मेळपाक जाय आणि तडजोडीची भाषाकुडी करची न्ही. ह्योय हांव सरकाराचो एक घटक सुद्दां जर आसलो जाल्यार बिनधास्तपणान उलयलो आसा. भारताची निर्गत ह्या वर्सा ऑक्टोबर महिन्यात 6.21% वाढून 33.5 अब्ज अमेरिकी डॉलरा परस चड जाल्या. फाटल्या वर्सा ऑक्टोबर महिन्यात हीच निर्गत 31.5 अब्ज डॉलर आशिल्ली. अंदूच्या ऑक्टोबर महिन्यात आयात लेगीत 65 अब्ज डॉलर मेरेन वाडल्या. फाटल्या वर्साच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या तुळेन तातूंत 7 अब्ज डॉलरांची वाड जाल्या. ह्या अर्थीक वर्सा मालाची निर्गत सुमार 245 अब्ज डॉलर आणि सेवा निर्गत 192 अब्ज डॉलरा परस चड आसा. वाणिज्य आणि उद्देग मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण 30 मुखेल क्षेत्रांपैकी 22 क्षेत्रांत निर्गतीत वाड जाल्या. हातूंत मीन, सिरेमीक उत्पादनां, काचेच्यो वस्तू, हातमाग उत्पादनां, प्रक्रिया केल्ल्यो वस्तू आणि सुती धाग्यांचो आस्पाव आसा. तेलंगणात वेंचणूक प्रचार तेंगशेर पावला. सगळे समर्थक आपापल्या उमेदवारांचो नेटान प्रचार करतात. केंद्रीय मंत्री तशेंच तेलंगणा भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी हांणी बायक रॅलीत वांटो घेतलो. ही बायक रॅली सिकंदराबादात काडली. केंद्रीय नुस्तें पशुपालन दुग्ध वा डेअरी मंत्रालयान 21 ते 22 जानेवारी मजगती अहमदाबादात ग्लोबल फिशरीज संमेलनाचे आयोजन केला. ह्या संमेलनात देश विदेशातले सुमार 5000 प्रतिनिधी वांटेकार जातले.
ह्या मळाचेर फुडारातली आव्हानां आनी शक्यतायेचेर विचार विमर्श करप हो ह्या संमेलना फाटलो मुखेल हेत आसा अशें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी सांगलें. इंटरनेशनली उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन सभी का मंथन करने के लिए ये वर्ल्ड लेवल का एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड फिशरीज डे के मनाने के उपक्रम में उसी प्रकार से मनाने का निर्णय लिया है और उसमें विदेश के डेलीगेशन, हमारे नेशनल जो भी इसमें व्यापारी होगा, प्रोसेसर होगा, जितने भी वेंडर्स होंगे, सारे स्टेक होल्डर मतलब नेशनल और इंटरनेशनल सभी को एक मंच पे लाने का हमारा प्रयास होगा. हमारे सारे पॉलिसी मेकर्स भी वहाँ होंगे. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में, मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. विसावापरान येवकार. संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत उपांत्य फेरयेंतलो खेळ आयज कोलकातांतले ईडन गार्डन मैदानाचेर दक्षिण आफ्रिका आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं चालू आसा. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. तांच्या खेळाची सुरवात खूबच वायट जाल्ली. दक्षिण आफ्रिकेन सगळे गडे वगडावन 212 धांवड्यो काडल्यो आनी जैता खातीर ऑस्ट्रेलिया मुखार 213 धांवड्यांची मोख दवरल्या. काल मुंबईतल्या वानखेडे मैदानाचेर जाल्ल्या पयल्या उपांत्य सामन्यांत भारतान न्यूझीलंडाचेर 70 धांवड्यांनी जैत मेळयले. विराट कोहलीन आपले 50वो शेकडो काडून मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकराचो 49वो शेकड्याचो विक्रम मोडलो. ह्या खेळांत गोलंदाज मोहम्मद शामी हाणें 57 धांवड्यो दीत 7 गडे बाद केले. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षान राजस्थान विधानसभा वेंचणुके खातीर आपले संकल्प पत्र केले प्रसिद्ध. सबका साथ, सबका विकास, गांव गरीब आणि उपेक्षित वर्गाची उदरगत, घटमूट पायाभूत सुविधा या 3 गजालींचेर केला लक्ष. समाजाक खरी माहिती दिवप आणि ही माहिती खरी आसा काय ना हे तपासून पळोवप ही आसा दिसाळ्यांची जापसालदारकी. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उक्तायले मत. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारिता दिसा निमतान केलो कांय ज्येष्ठ पत्रकारांचो भोवमान. पत्रकारांक ईव्ही बायक दिवपाची येवजण लायतले बेगीनूच चालीक. मुखेलमंत्री. चोपनाव्या इफीची तयारी जाल्यार 99% पुराय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींतल्या उपांत्य सामन्यांत दक्षिण आफ्रिकेन सगळे कडे वगडावन काडल्यो 212 धांवड्यो. जैता खातीर ऑस्ट्रेलिया मुखार दवरल्या 213 धांवड्यांची मोख.
नीतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.